गोवा में बीफ अलाउड है। गोवा में चिकन खा सकता है, फिश करी खा सकता है, बीफ खा सकता है, मटन खा सकता है, सब खा सकता है। मेळटा नाल टुरिझम आमकां सांगताले मेळना म्हणून। अरे टुरिझम आमकां नॅशनल इंटरनॅशनलाचे टुरिझम जाय गोंयांत आनी तांकां आमी सगळे खावपाक मान्यता दिल्ली, आमकां लायसनूय तांकां दिल्या बीफ विकपाक बी काडपाक। काय ना हांगा मेन म्हणटे लोक येतात ते फिश करी रायस खावपाक, आमचे गोंयचे फिश करी रायस, हे एक्स्ट्रा बीफ मटन चिकन सगळे। अरे बीफ जायच रे, बीफ सगळे जो खात ते ना कोण म्हणटलो, पण ते मेळटा न्ही, इफेक्ट नाही पडेगा। गोंयांत बिफाचो वाद चल्ला तो खंय शिस्तबद्ध कारस्थान। एका चॅनलान 10-12 जाण फक्त बिफाचेर चाळोवन घालपाक खंय गोंयांत धाडल्यात अशें म्हूण मुख्यमंत्र्याचे इंटेलिजन्स सांगता। आतां तुका खबर जाल्या एका नॅशनल टीव्ही चॅनलाचे गेले 15 दीस गोंयांत काही 10-12 रिपोर्टर ठाण मारून आसा ह्या बीफ विशयाचेर। हें तुका खबर आहा? दीस इज माय इंटेलिजन्स रिपोर्ट। नॅशनल टीव्ही एक नॅशनल, हांव नांव घेना, नांव सुद्दां घेवपाक मी तयार आहा, ताजे हांगा 10-12 कॅमेरामॅन ठाण मारून आसा गेले 15 दीस। वॉट डज दॅट इंडिकेट? तुवें वेस्ट नांवाची न्यूज नांवाची एक स्टोरी वाचल्या, तातूंत एक टीव्ही वालो स्वताच बातम्यो तयार करता आनी मागीर दाखयता। सो देर वॉज एन एंटिसिपेशन ऑफ अ न्यूज। गोंयच्या बिफाचे इशू दिल्लीच्या एनजीओ कित्याक पडला? दिल्लीत बेकायदेशीर कत्तलखाने चलनात काय म्हण पर्रीकाराचो प्रश्न। दिल्लीचे एनिमल वेलफेअर बोर्डाचे मनीस हांगा येवपाक गोंयान कोण ना? वेलफेअर एनिमल वेलफेअर दे आर सो मेनी ऑर्गनायजेशन इन गोवा। न्हय रे, ते दिल्लीचे कित्याक येवंक जाय? ताका दिल्लीचे कितें खबर आहा गोंयचे? दिल्ली काय ना? दिल्ली देर इज नो इल्लीगल स्लॉटर। आय एम आस्किंग दीस क्वेश्चन। सो फर्स्ट दे शूड क्लीन अप देर एरिया वेर दे स्टे एंड देन कम टू गोवा। इल्लीगल आमी बंद करता म्हणून सांगला, इल्लीगलाक आमी परमिशन, लिगल आहा ताका कोणाक हात लावंक दिवचो ना। गोंयचो बेकायदेशीर बीफ ट्रेड उत्सूक एनिमल वेलफेअर बोर्डाचे एक्टिविस्ट गोंयांत पावल्यात। What I'm saying that there are chances. Do not create a wrong picture by saying that beef trade in Goa can lead to illegal mafia, which supports terrorism. Creating a wrong picture. We are taught that by having media. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकर।